आमची रगत अडवू शकता व रगताक आमी स्लो करू शकता बांदून रगतांतल्यान वचना ते. सो जस्ट लायक आमची आतां लायटीची वायरींग जर आमी दोरी बांदली जाल्यार बल्ब बंद जावचो ना किंवा तो डीम जावचो ना. सेम थिंग आमी बांदून तुमी कोण पळया तुमी बांदा आनी तुमी सुई तोपून पळया हात लावन पळया तुमकां सेन्स जाणवता. इट मिन्स की तुमचे नर्वस काम करता. आम्हा सालिगांववासियांना आणि आमच्या क्लबच्या मेंबरांना योग्य प्रकारे सापाविषयी माहिती सांगून सापाचे पालन कसे करावे आणि सापापासून आपण कसे वाचावे याबद्दल अगदी सोन्यापेक्षा पिवळी माहिती दिली असून हे आम्हा लोकांना फारच उपयोगी पडणार आहे. त्याचप्रमाणे आमच्या लहान लहान मुलांना जे अनविषारी साप म्हणजे विषारी नसलेले साप हातात देऊन त्यांना धाडस करून दिले, त्याप्रमाणे त्यांच्या मनात सापाबद्दलची भीती होती ती भीती त्याने काढून टाकली. आज 19 डिसेंबर वर्ल्ड दिली. तसेच आज आमच्या क्लबाक श्री शर्वाणी युनायटेड स्कूल्स अँड कल्चरल क्लब गेल्या 2017 डेमोक्रेसी जाल्ले. तशें आयज आमकां 1 वर्स पूर्ण जाता आनी त्या निमतान आमच्या क्लबान सकाळी योगा आयोजीत केल्ली आमच्या देवळा कडेन सापां वेळार आनी सांजेच्या वेळार म्हाका पंचायत हॉलान सरपा विशयी आमकां श्री अमृत सिंग हेणी बरीचशी म्हायती दिली. सोडपा विशयी आमकां जो भंय आसलो तो तेंच्यांनी काडलो आनी ताका लागून तेंचे हांव खूब आभारी आसा. आयज हांगासर शर्वाणी स्पोर्ट्स क्लब जो आसा तेंच्यांनी हांगासर गांवांत हो स्नेक अवेरनेस प्रोग्राम हो ऑर्गनायज केलो आनी ह्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळे जातीचे सापांचे जे म्हायती जी आसा ते चावले जाल्यार हो तेंचे उपचाराच्या बद्दल तशेंच आयडेंटिफिकेशन कशें वळखप तांकां आनी तेंचे यूज आहा ते कितें ते आयज तांकां वेगवेगळ्या हितून स्लायडीच्या माध्यमांतल्यान तांकां हांगा सांगण्यात येयलें दाखयल्यात गेले. आनी अशे तरेचे कार्यक्रम जे आहा ते वेगवेगळ्या वाठारांत आमी एनिमल रेस्क्यू स्पॉट करीत आसा. पूण तेच्याच बरोबर अशे जर क्लब आनी अशे जर खंयचे जर ऑर्गनायजेशन जर आमकां हेल्प करता जाल्यार अशे गांवांत अवेरनेस जावन स्नेक बायट जावपाचे केसीस आहा किंवा स्नेक बायट जाय जाल्यार कितें करपाक जाय ह्या विशयी म्हायती जर लोकां पर्यंत पावली जाल्यार तांकां सेफ करपाक कितें स्नेक बायट जालो जाल्यार कितें उपचार करप हें तांकां मार्गदर्शन जावपाक बरें ठरतलें.